अडवलपाल थिये मायनिंग ब्लॉक नंबर 5चे जनसाधारण मायनिंग सुरू करात म्हूण थळाव्या लोकांचो दिवचलकारांचो नेट. मायनिंग सुरू केल्यार लोकांचे कितलेशेच प्रश्न सुट्टले. गांवांत उदरगत जातली म्हूण लोकांचें म्हणणें. रिपोर्टांत बरयल्ले मुद्दे कंपनीचो गांवां खातीर लोकां खातीरचो प्लान लोकांक मानवला. सपोर्ट करपाक एक कारण आसा. कारण म्हणजे 2006 ते 12 मेरेन हीच कंपनी मायनिंग ऑपरेट करताली. आनी मायनिंग ऑपरेट करतना ह्या कंपनी गांवाचो डेव्हलपमेंट आनी जे स्किमी दिल्या ते खंयच्याच कंपनीन हेच्या पयलीं दिवंक ना. तर अडवलपाल कॉमर्शियल रिसोर्स कंपनी आपली स्टार्ट केली तेन्ना एज्युकेशन म्हणा हेल्थाचें म्हणा बाकीचे सोशल एक्टिविटी म्हणून तेजेर बरें काम केलें. चालू करपाक आनी कसली कंपनी ना लोकांचे बेगीन चालू करपाची सगळ्यांनी आम्ही सगळ्यांनी सरकारचे आभार मानतात की हे ऑप्शन करून 8-10 वर्षांनी आज दिवाळी जातली दसरे जातली असे म्हणून ऐकलं लावले. पण आज आता सगळ्या गोष्टी होतात की माय चालू जाता ऑप्शन केला सगळ्यांनी जो बरे करू आणि बरे वाटत माय करू आणि सगळ्यांनी बरे करू. मायनिंग बंद जाल्ले कारणान कितलेशेच तरणाटे गोंय सोडून हेर कडेन कामाक तांकां घरची वाट मेळटली. गावात गावाचं प्रोफेशन मायनिंग दिलेलं आणि आमच्या गोंयांत मायनिंग करून असल्या कारणान म्हाका गांवांतल्या जे महाराष्ट्रान कामां आसा सो ही गोंयांत मायनिंग करून आमची बेगीन सुरू जातली. मायनिंग सुरू आशिल्ली तेन्ना कंपनीन हायस्कुलाच्या भुरग्यांक ट्रान्सपोर्ट सुरू केल्लो. प्रायवेट ट्रान्सपोर्टेशन तेंकां पे करचें किंवा आमकां मायनिंग स्टार्ट करचें आनी आमचें सगळो ट्रान्सपोर्टेशन चालू करचें. आमचें एक बारीकसो भाग तो चालू करचो. आडमेळी हाडपी एक्टिविस्टांक लोकांचो विरोध. मायनिंग सुरू आसतना कंपनीन लोकां खातीर खूब कितें केलें थळावे उलयले. आमकां मायनिंग जावें कित्याक जर जालें जाल्यार गोंयचो जो खरो जो बॅकबोन जो आहा हो मायनीचेरूच डिपेंड आसलो गोंयभर. तेन्ना 2006 ही कंपनी चलताली 2012 पर्यंत. तेन्ना ह्या कंपनीन गांवांक लागून खूब केला. सोशल वर्क केला. हेल्थाच्या अंडर आमकां तेणी एक डॉक्टर दिल्लो बऱ्या पैकी. तितून ते जाणटे बिणटे पळय कोणाक भुरगे पळयना थोडे लोकांकडे पयशे नासले ते डॉक्टर ते वयताले वयल्यान जी तांकां 5-5, 10 हजाराची जी मेडिसीन लागताली ती कंपनी प्रोवायड करून दिताली. म्हाज्या टर्मान तरी म्हाका दिसता की फॉमेंतो रिसोर्स कंपनीन जे गांवा खातीर जे डेव्हलपमेंट केला जे गांवा खातीर जे फॅसिलिटी दिल्या पळय तेजी स्तुती करप तितली कमी जातली. कित्याक एज्युकेशना बाबतींत म्हणा मागीर लोकांच्या हेल्था बाबतींत म्हणा बाकीचे सोशल एक्टिविटीज म्हणा जर कोणाक कितें हेल्प करपाक म्हणून खूब तेंच्यांनी खुबश्यो तेंच्यांनी फॅसिलिटी गांवाक प्रोवायड केल्ल्यो. कॉम्प्युटर क्लासीस केल्ल्यो, एम्ब्युलन्स केल्लेली, मागीर हर्स वॅन सगळे बरे तेंच्यांनी फॅसिलिटी दिलेल्यो. तांणी हाज्या पयलीं मायनिंग चलयल्लें आसा. सस्टेनेबल मायनिंग चलयल्या. लोकांची काळजी घेवन मायनिंग चलयल्या. गांवांत जाय त्यो सुविधा प्रोवायड करून ज्यो मायनिंग चलयल्ली आसा आनी आज ह्याच पद्दतीन त्या कंपनीन परत ती मायन घेतल्या. इट इज अ व्हेरी गूड थिंग फॉर द लोकल्स. आमकां लोकलांक सुद्दां बरें आसा की तांकां गांवचे प्रॉब्लेम्स खबर आसा, गांवांत कितें जाय तें खबर आसा आनी ती सगळी काळजी घेवन ते बऱ्यापैकी मायनिंग चलयतले. आमच्या गांवांत बरो आतां डेव्हलप जातलो ही सगळ्यांक आशा आसा. आमी सगळ्या प्रत्येकान भुरग्यांक जाणट्यांक विचारलें की मायनिंग सुरू जाता ती मागीर बरी गजाल. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार आनी सिद्धार्थ कांबळी.